नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळीन. गोंय ही कलाकाराची खण जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना तो एक क्लिशे म्हणल्यार परत 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 वापरिल्लें वाक्य कशें दिसता. पूण ह्या खणींतलीं जीं रत्नां आसा ह्या रत्नांनी ह्या माणका मोतयांनी आमचें गोंयचें नांव गोंया भायर पातळायलां. ह्या संवसारभर पातळायल्ल्या नांवा मदलें आमचे मदीं व्यक्तिमत्व एक आसा. गोंयचो एक नामनेचो वायलिनिस्ट बाब मिलिंद रायकार. आयज मिलिंद रायकाराक आमी येवकार दिता आमच्या गोमंतक स्टुडियो भितर. नमस्कार. मिलिंद बाब, तुजें नांव काडले बरोबर एक गजालीची म्हाका कटाक्षान याद जाली. ती म्हणल्यार 2005 सुरश्री केसरबाई केरकर संमेलन हांगा कला अकादमीन जाल्लें. ते कार्यावळी भितर तूं वायलीन वाजोवपाचो आसा अशें थंय मेन्शन केल्लें. पूण कार्यक्रम जेन्ना डिक्लेअर जालो तेन्ना तुज्या नंतर किशोरीताईचें गायन आशिल्लें आनी तांणी डायरेक्ट किशोरीताईच्या गायनाची अनावन्समेंट केली. ह्या वेळार म्हाका याद जाता किशोरीताईन मुखार येवन सांगलें की मिलिंद आमचो भूपराग सुंदर वाजयता आनी मिलिंदान तें वाजोवचो आनी ते भूपरागान थंय तुवें मागीर त्या कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली. म्हाका दिसता ह्या प्रसंगाचेर तुजो तो भूपराग तुवें वाजोवचो आनी आमचे कार्यावळीची सुरवात करची. जरूर. पण त्याच्या पयलीं एक फक्त सुदारणा करता. तो भूपराग ताईन आनी हांवें अशें दोगांनी मेळून तो भूपराग वाजयल्लो. अच्छा. पण सुरवात हांवें केल्ली तुमी म्हणल्या प्रमाणे. बरोबर. वाह वाह वाह. सहेला रेन तुवें सुरवात केली. त्याय दिसा तुवें तशीच सुरवात केली आनी ती गडगंचे सुरवात आशिल्ले तुवें आनी किशोरीताईन सुरवात केल्ली ती. पूण एक म्हाका प्रश्न विचारीन दिसता. हे मेजार तुवें एक स्टँड दवरला. हांवें कोणाकूच असो स्टँडाचेर वायलीन दवरून वाजयतना पळोवना. स्टँड कितें? जेन्ना आमी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत वाजयतात पळय तेन्ना वायलीन आमी पांयाचेर दवरतात. पण वायलिनीची हायट आनी आमची हायट हो मेळ बसना. म्हणून पांयाचेर जेन्ना वायलीन दवरता तेन्ना अशें फाटीक पोंग पडटा. हो. आनी पोंग पडिल्ल्या कारणान काही तेंपान थंय शिरेक मातसो मार बसता, फाट दुखपाक लागता, स्पॉन्डिलायटीसचो त्रास जाता, मानेक दुखता, हाताक दुखता. तर अशेंच एका प्रोग्रामान हांव वाजयता आसतना असो म्हाका थोडोसो एका एटॅक आयलो. म्हणून मागीर तेजेर हांवें थोडोसो रिसर्च केलो आनी मागीर विचार केलो की जर फाट जर आमची जर ताट आसत तर वायलीन वाजोवपाक कांयच टेन्शन जायना. त्या खातीर मागीर त्या स्टँडाचेर धरून आतां गेली 25 वर्सां हांव अशेंच वायलीन वाजयता स्टँडार धरून. कितें हें तुजें इनोवेशन हें तुवें तयार करून घेतलां? हय, हें म्हाजें इनोवेशन, हें म्हाजें इन्वेन्शन. ओके. आनी जगभरात बरेचशे वायलीन वादक
ते आतां मागून वापरतात. हय 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 एक्सलंट. तूं एक नवो शोध लायलो म्हण येता. शोध लायलो. मिलिंद बाब, आमी जेन्ना वाडल्यात भुरगे म्हणून ह्या गोंयांत, तेन्ना आमी वाडल्यात बाब कृष्ण माशेलकराचें वायलीन वियोल आयकून. हय आनी हें वायलीन आमी शास्त्रीय पद्दतीन म्हणजे इंडियन क्लासिकल पद्दतीन वाजयतना आयकलां. नाल्यार बाकीच्या वेस्टर्न म्युजिका भितर वायलीन वाजोवपी गोंयांत खुबशे जाण आसात. खूब आसात. आनी पूण इंडियन क्लासिकल स्टायली भितर आमकां हार्मोनियम खबर आसा, आमकां थोडीशी सारंगी खबर आसा. वायलीन हो एक मातसो क्लिश्ट प्रकार. तुका ह्या वायलिनाचें पिशें कशें लागलें आनी वायलिना वटेन तूं कसो पावलो? तुम्ही आता कृष्णा माशेलकर बाबाचें नाव घेतलें न्ही, तांच्या बरोबरीनच एक काशीनाथ चोडणकर म्हणून एक वायलीन वादक आशिल्लो. ताका भोवतेक लोक रेबॅक काशीनाथ म्हणटाले. तर तो म्हाज्या गुरुजींचो बापूय, म्हणजे म्हाजो गुरुजी पंडीत वसंतराव काडणेकर तेंचे बापूय ते. तर ते आमच्या घरा आमी ल्हान आसतना येताले आनी वायलीन वाजयताले, नाटकाक वायलीन वाजयताले. तर अशें करून ते वायलीन एक इंट्रोडक्शन जाल्लें. आनी हांव केन्ना गिटार वाजयतालो पळय तुमच्या बरोबर प्रोग्रामाक बी आसतना. तर म्हाज्या बापायची एक इच्छा आशिल्ली की हांवें अतिशय सुरेल अशें वाद्य घेवचें. गिटारान सूर मातशे त्या दृश्टीन कमी, थोडे कणसुरे आसतात. वायलिनान आनी सारंगीन बासुरीन हे अतिशय प्युअर रेस्ट सूर लागपाचे, मेलडी जातून मेळटा. हय, खास करून श्रुतीयुक्त जे आमी आत्म्याक भिडटा म्हणटा पळय तशें सूर लागपाचे वायलिनान आनी बासुरीन आनी बाकीचे जे बरेचशे वाद्यान आसा. म्हणून तें वाद्य हांवें घेवचें, त्या वायलिनान हांवें प्रगती करची आनी एक भारतांतलो एक शास्त्रीय संगीत कलाकार जावचो अशी तेंची खूब इच्छा आशिल्ली. तेज्या फोर्सा खातीर, तेज्या प्रेमा खातीर वायलीन हांवें हातान घेतलें. गिटार वाजयतालो तूं, ती म्हाका सारकी याद आसा. आमचे ऑर्केस्ट्रा जाताले, बाकीच्या कार्यावळी जाताले, तेन्ना तूं गिटार वाजयतालो. हे गिटारा कडल्यान तुजें जेन्ना ट्रान्सफॉर्मेशन जालें वायलिना कडेन, तें कशें आशिल्लें? तें कितलेशें तुका सोंपें लागलें आनी कितलेशें कठीण लागलें? तशें भोवतेक तितलें कठीण लागूना, पण वायलीन आनी गिटार हितून तुका म्हणजे आतां सांगल्या बरोबर खूब जमिनासमानचो फरक आसा. गिटारान तुका बोटां दाबली की तुका सूर मेळटा, वायलिनान तो सूर काडचो पडटा. आनी तो स्वर म्हाजे कडच्यान करून घेतलो म्हाज्या बाबान, कैलासवासी अच्युत रायकर. तर पण वायलीन शिकोवपी तेन्ना गोंयांत कोण नाशिल्ले. जरी ही नांवां जरी आमी घेतली पण ती म्हाज्या बाबाक तितली व्हडली पसंद नाशिल्ली. म्हणून म्हाका पयलीं वेस्टर्न वायलीन शिकपाक घातलें. आनी तेन्ना मागीर हांव प्रोफेसर ए पी डिकोस्टा, फादर मार्टिन्स, फादर झेवियर हेंचे कडेन वेस्टर्न शिकलो. तूं वेस्टर्न वायलीन जेन्ना शिकलो ताजो तुका मागीर फुडें जेन्ना तूं इंडियन क्लासिकल शिकूंक मेळ्ळो तुका चान्स, तेन्ना ताजो कितें फायदो जालो? हय हय, खूब. वेस्टर्न जेन्ना शिकला त्या खातीर म्हाजें बोईंग पळय मातशें तुमकां एक वेगळे पद्दतीचें दिसतलें. फिंगरींग टॅक्नीक वेगळे पद्दतीन आसा, तेजें इंटोनेशन वेगळ्या पद्दतीचें आसा. वेगळ्या पद्दती अशें म्हणचो ना, पूण एक मातशें लोक म्हणटात म्हाका की तुजें वायलीन आयकलें की कितें तरी तांकां वेगळेपण दिसता. आनी तो भोवतेक तो वेस्टर्न शिकिल्ल्याचो परिणाम आसूंक शकता. तुका इंडियन वायलीन शिकोवपाक कोण गुरू मेळ्ळो आनी तुजी सुरवात कशी जाली? पंडीत B.S. मठ हे आकाशवाणी खातीर तेंची ट्रान्सफर जाल्ली आनी त्या वेळाचेर आमी मेर्शे रावताले. ईश्वराच्यान तुमचो एक म्हण आसा पळय, वेन देर इज अ वील देर इज अ वे. म्हाजी वील म्हणण्यापेक्षा म्हाज्या बाबायची चड वील आशिल्ली ती की हांवें हिंदुस्तानी शिकची. ते B.S. मठ सुद्दां आमच्या मेर्शे येवनूच रावपाक लागले आनी आमी मेर्शे रावताले. त्या ऑफकोर्स तेंचे कडेन वच पर्यंत म्हाजी गुरू परीक्षा खूब जाली. म्हाका तेणें 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो भर फक्त आफयतालो, घराक ताले आसताले. फाल्यां यो म्हणटालो, घराक ताले आसताले. फुडल्या येतालो यो म्हणटालो, घराक ताले आसताले. अशें म्हयनोभर तेणें खेपो घालपा लायला म्हाका. तेज्या उपरांत मागीर पयलें तेणें हो काय सोडूना म्हाका, बरोबर शिकोवपाक सुरवात जाली. पूण मागीर तूं गोंयच्यान मुंबय पावलो. मुंबय तुजो अनुभव कितें आशिल्लो आनी थंय तुका कोण गुरू मेळ्ळे? म्हाका कला अकादमीची स्कॉलरशीप मेळ्ळी आनी म्हणून हांव मुंबय पंडीत D.K. दातार हेंचे कडेन शिकपाक गेलो. पंडीत D.K. दातार कडेन शिकत आसतना पंडीत वसंतराव काडणेकरूय थंयच रावताले. तेंचे कडेन गाणें आनी दातार गुरुजी कडेन वायलीन असो म्हाजो प्रवास सुरू जालो. आनी अजून एक सांगपाचें म्हणल्यार त्या वेळाचेरूच महेश कुमार एंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा खबर आसा, तितून
बेस गिटारिस्टाची एक पोस्ट आशिल्ली म्हणून त्या ऑर्केस्ट्रांनी हांव बेस गिटारूय वाजोवपाक लागलो. अच्छा, अच्छा. ती हातान जी खुरखुरी आशिल्ली न्ही बरोबर. गोंयांत गिटार वाजोवपी ती काय सुटून नाशिल्ली. अच्छा, अच्छा. ती कंटिन्यू हांवें बॉम्बे वचून महेश कुमारान वाजोवन सोंपयली. मुंबय वतकूच तुका बरेचशे हेर कलाकार मेळ्ळे, हेर गुरू मेळ्ळे, मोठ्या नामनेच्या कलाकारा वांगडा तुवें साथ संगत केली. ही जी तुजी म्युजिकल जर्नी आसा, हो जो तुजो संगिताचो प्रवास आसा, ताचेर आमी उलोवयाच. पूण सद्या वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत. इश्टानो, आमी भासाभास करतात गोंयचे आमचे एक नामनेचे वायलीन वादक, जाणी संवसारभर नामना मेळयल्या अशा बाब मिलिंद रायकर हांच्या वांगडा. मिलिंद बाब, ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले तुजी जी जर्नी आसा, तुजो जो प्रवास आसा तो मुंबय खऱ्या अर्थान वेवसायीक दृश्टीन आनी एक कलाकार म्हणून सुरू जालो. म्हाका याद जाता तुवें मोठ्या मोठ्या नामनेच्या कलाकारांची साथ संगत केल्या. म्हाका याद जाता तूं अनूप जलोटा बरोबर वाजयतना, त्याच बरोबर हांवें तुका पळयल्यार रॅमोय बरोबर वाजयतना. सो हे सगळें ट्रान्सफॉर्मेशन, रॅमो मागीर अनूप जलोटा, हे सगळें ट्रान्सफॉर्मेशन कशें घडलें तुजे भितर? गोंयांत सुरश्री केसरबाई केरकराचो प्रोग्राम आशिल्लो 1989 सालान आनी त्या प्रोग्रामाक म्हणून हांव आयिल्लो. आनी त्याच बरोबर नोव्हेंबराच्या 3-4 तारखेक मिरामार सी फूड फेस्टिवल आशिल्लें. तर तो केसरबाई केरकराचो प्रोग्राम जाल्या उपरांत रेमो बरोबरचो तो रेमो बरोबर न्ही, तो म्हाजो आमचो प्रोग्राम आशिल्लो. तो प्रोग्राम जाल्या उपरांत त्याच प्रोग्रामाक रेमो थंय आयिल्लो. आनी रेमो फेर्नांडीसाचो हांव आदी पासूनच चाहतो आशिल्लो. म्हणजे रेमो फेर्नांडीसाचो प्रोग्राम खंय आसूं न्ही, कोलवा, कळंगुटी, आग्वाद, आमी धांवून वताले आयकपाक. म्हणजे म्हाजें एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें तें. म्हणून त्या वेळार ती वळख जाली. तेणें म्हाजें वायलीन आयकलें, आपल्यागेर आपयलो, रिकॉर्डिंग केलें. तीन गाण्यांत तेजे बरोबर हांवें साथ संगत केली, म्युजीक दिलें. मागीर तेणें एक दीस म्हाका विचारलें की बाबा आपल्याक आफ्रिकेक वचपाचो आसा, तर तूं म्हाज्या बरोबर येता वाजोवपाक. आनी मागीर आय ग्रॅब दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. आनी असो करून आमचो तो एक वेगळो प्रवास सुरू जालो. वेगळे अनुभव मेळ्ळे. आफ्रिका, मस्कत, अशा वेगळ्या वेगळ्या देशांत प्रदेशांत प्रोग्राम केले. अनूप जलोटा बरोबर तूं वाजोवपाचो तुजो कसो अनुभव आशिल्लो? अनूप जलोटा बरोबर वाजयता सगळें शास्त्रीय संगीताच्या आदाराचेर वाजोवचें पडटालें. अनूप जलोटाचे एक इस्कॉनान एक प्रोग्राम आशिल्लो आनी त्या रातीक तेजे 3 प्रोग्राम आशिल्ले. इस्कॉन आशिल्लो, एक मड आयलंड आशिल्लो आनी तिसरो म्हाका याद ना खंय तो. तर अशे ते 2 प्रोग्राम वाजयल्या उपरांत तेणें म्हणलें तूं आमच्या बरोबर स्विझर्लंड आनी जपानाक येता. म्हणलें येता म्हूण काडून पासपोर्ट बी तेणें मागलो म्हाजे कडच्यान. आनी जालें कितें, म्हाका आनंद, म्हाका खूब खोशी भोगली की हांव अनूप जलोटा बरोबर हांगा वतलो म्हणून. ते दातार गुरुजीक जेन्ना हांवें सांगलें की काल अशे प्रोग्राम जाला आनी तेणें म्हाजे कडच्यान पासपोर्ट बी मागला हांगा प्रोग्रामाक वचपाक, तर दातार गुरुजींचें रिएक्शन चेहऱ्याचेर इतलें चेंज जालें की ते थंय बशिल्ले त्या आसनांतल्यान उठले आनी दुसऱ्या रुमान वचून बसले. म्हाका कळ्ळें तें की तांकां राग आयला म्हणून, की वायट दिसला. 1 वर जालें, 2 वरां जालीं, 3 वरां जालीं, परत भायर आयलेच ना. म्हणून हांव वचून तांकां मेळ्ळो. गुरुजी पांयां पडलो. म्हणलें काय जालं, काय चुकलं का म्हाजं? तर म्हणपाक लागले चुकलं नाही, तुम्ही शास्त्रीय संगीत शिकायला आलेला आहात, ते नको असलेल्या मध्यात गोष्टी कशाला करतात? आपण कशाला आलेलो आहोत मुंबईत याचा नीट विचार करून आपण त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. इतलो फक्त उलयलो. म्हाका त्याचो हेतू कळलो. हांव दुसऱ्या दिसा गेलो, अनूप जलोटाची माफी मागली आनी तो पासपोर्ट परत घेतलो आनी म्हाजो दौरो कॅन्सल केलो. तूं जेन्ना उलयता म्हाका किशोरी ताईची खूब याद जाता. कित्याक किशोरी ताईकूय तिच्या आवयन फिल्म संगिता पासून, फिल्मांत पदां म्हणपा पासून परावृत्त केल्ली. तुजेर किशोरी ताईचो खूब प्रभाव आसा. किशोरी ताईचो आनी तुजो संबंद कसो आयलो आनी हो प्रभाव वाडत
किशोरीताईच्या तो एक खास साथ संगिता मदलो तुजी ती संगती आसतालीच तिच्या वांगडा, थंय तूं कसो पावलो? हे खरें किशोरीताईचेच उपकार म्हणपाक जाय. आमचेर एक देवाची कृपा आशिल्ली, देवाची कृपा आसा म्हणून म्हाका येदे व्हडले व्हडले गुरू मेळ्ळे. मुंबय दूरदर्शनाचेर एक प्रोग्राम लागिल्लो आनी त्या प्रोग्रामाक हांवें किशोरीताईंचोच राग हंसोदिने वाजयल्लो. किशोरीताईंची एक बंदीश आसा, गणपत विघ्न हरण गजानन, तर ती बंदीश वाजयल्ली आनी तेन्नाच किशोरीताईं कडेन वळख जाल्ली. पण मुद्दम सांगता हांव, किशोरीताईं कडेन म्हाका वचपाक 10 वर्सां लागली तेंचे कडेन पावपाक. दर आठवड्यान हांव फोन करतालो, ताई हांव येवं. ताई काय फोन उखलनासली, तेंची एसिस्टंट फोन उखलताली. म्हाका म्हणटाली ती, ताईने तुम्हाला पुढच्या आठवड्यात फोन करायला सांगितलं आहे, ताईने तुम्हाला पुढच्या महिन्यात फोन करायला सांगितलं आहे, ताईने तुम्हाला 2 महिन्यानंतर फोन करायला सांगितलं आहे. अशें करून फक्त. आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका ती खंयच्या प्रोग्रामाक मेळटाली पळय ताई, तेन्ना हांव साश्टांग नमस्कार घालून तिका नमस्कार करतालो. तेन्ना म्हणटालो, बाबा पुता कोण तूं? म्हणजे पयलीं मराठीन उलयताली, हांव कोंकणीन उत्तर दितालो, ताई हांव गोंयचो मिलिंद रायकार. अच्छा बाबा कितें करता तूं? हांव वायलीन शिकता आनी म्हाका तुमचे कडेन शिकपाक येवपाचें आसा. तर म्हणटाले जरूर यो बाबा. आनी कोणा कडेन शिकता? दातार गुरुजी कडेन शिकता. तो भांगराचो मनीस आं, ताका केन्ना सोडूं नाका. हें तेजें उत्तर आसतालें सदां. पण ते न्ही घरा कडेन फोन करपाक खातीर विचारता तेन्ना ती फुडलो म्हयनो अशें सांगतले. शेवटी हांव कंटाळ्ळो. हांवें म्हणलें ना, आतां हो म्हळ्यार शेवटचो. तेन्ना ते 8 पयशे घालून फोन करपाचे आसताले. हांव म्हणलो शेवटचो म्हाजो 8 आज जर फोन करून जर तिणें म्हाका आफयलें तर हांव वतलो, नाजाल्यार देवाची इच्छा. तिणें कांय आफयलो ना, हांवें वाट सोडून दिली. बरोबर 10 वर्सांनी 1996 परत खंयचो तरी योग आयलो. त्या योगा खातीर ताई कडेन येवप वचप जालें आनी त्या निमतान हांवें ताईक फोन करून सांगलें की म्हाजो तो टीव्हीचेर प्रोग्राम लागला हंसोध्वनी, तुमी आयकत जाल्यार म्हाजेर एक म्हाका बरें दिसतलें आनी म्हाका तुमचो आशिर्वाद मेळटलो. आयकता मरे म्हणपाक लागले आनी टाट करून तो रिमोटाचेर तिणें तो प्रोग्राम लायलो. म्हाका म्हणपाक लागली, हंसोध्वनी बरो वाजयला, प्रोग्राम आयकता मागीर म्हाका फोन कर. प्रोग्राम सोंपलो आनी ताईनूच म्हाका फोन केला, तुजो प्रोग्राम आयकलो आपणें, अतिशय सुरान वाजयलें तुवें, पण भितर निशाद कसो लावपाचो हें तुका हांव दाखयतां, तूं म्हाजे कडेन यो शिकपाक. ओके. आतां तिजे कडेन शिकपाक वचपाची ही म्हाजी इच्छा आशिल्लीच, पण म्हाज्या पेक्षा चड तळमळ म्हाज्या बाबाची आशिल्ली की हांवें तिजे कडेन वयचो, तिच्या सारकें म्हाजें वायलीन वाजचें, तिच्या सारकें म्हाजें एकदम आमी म्हणटात पळय स्वर्गीय स्वर हें म्हाज्या वायलिनान वाजचें. तर म्हणलें दातार गुरुजी कशें सांगतलो हांव? एक विद्यार्थी 2 गुरू कडेन शिकूंक शकना, हे आमच्या शास्त्रीय संगीताचो एक नियम आसा. म्हणल्यार खूब टेन्शन आसा. तर दातार गुरुजीचो जो आमी सत्कार केल्लो पळय तो ताईच्या हस्तेच केल्लो. त्याच वेळाचेर ताईन दातार गुरुजी सांगलें की मी काय म्हणते, तुम्ही मिलिंदला माझ्याकडे पाठवा, म्हणजे मी त्याला जयपूरची गायकी पण शिकवते. आणि मग बशिल्ले माझे प्रॉब्लेम सॉल्व झाले. सगळ्या गुरूंनी तुजी पयली परीक्षा घेतली, तुजी चिकाटी पळयली आनी तुजी जी जिद्द आशिल्ली, जायना अशें कांय ना हें तुका सिद्ध करूं जाय आशिल्लें, हे तुजे जिद्दीक लागून ह्या गुरूंनी तुका आपलो शिष्य म्हणून स्विकारलो. आतां तूं एक अकादमी चलयता मुंबय भितर, तुजे कडेन खुबशे विद्यार्थी येवन वायलीन शिकता, तुजो चलो स्वताचो तो स्वता वाजयता आनी ताणें एक नामना मेळयल्या बरे पैकी. तुमच्या जनरेशना भितर म्हणजे आमच्या जनरेशना भितर आनी हें फुडलें जें जनरेशन आसा त्या जनरेशना भितर जी शिकपाची जिद्द आसा, चिकाटी आसा, हातूंत तुका कितें फरक दिसता? तुम्ही आता म्हणलें पळय म्हाज्या सगळ्या गुरूंनी परीक्षा घेतली, तितूंतलें एक उदाहरण सांगता आनी आतां तुमचो प्रश्नाचें उत्तर तुमकां दिता. दातार गुरुजीन जेन्ना म्हाका शिकोवपाक एक्सेप्ट केलो त्या वेळाचेर ताणें म्हाका सादारण पयलो एक एक्सरसायज दिलो पयल्या दिसा. तेज्या उपरांत म्हाका फक्त थंय येवन भायल्या रुमान बसयतालो तो
आनी मागीर म्हणटालो आपण उद्या बसूया. अच्छा. अशें ताणें 2-3 म्हयने केले. आनी मागीर जेन्ना पयलें तेणें की हो येता आनी गपचूप रावता, म्हाजो बाबाक फोन करून सांगतालो म्हाका कंटाळा येता, म्हाका तो कांय शिकयना. पूण न्हय, गुरुजी जे सांगतो ते आयकत जायचं आपण. अशें करून ते 3-4 म्हयन्या उपरांत मागीर शिकोवपाक स्टार्ट केलें. आतां जर तशें हांव जर म्हाज्या विद्यार्थ्या कडेन जर वागलो की तूं यो फाल्यां 4 दीस आनी म्हाजे फक्त 4 दीस बसून आनी 1 तास बस आनी वच, तुका दिसता भुरगीं टिकतलीं कशी? बरोबर. दुसऱ्या दिसाच भुरगीं वतलीं सगळीं. हो खूब फरक आसा. पूण तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा आतां? म्हणजे त्या जनरेशनाक एक गोडी आसताली, मदीं मागीर हिंदी फिल्मां येतालीं, तातूंत जेन्ना वायलीन वाजोवपी कोणी हिरो दिसलो मागीर ते क्रेज वाडटाली, चला वायलीन शिकया. हय. आनी ते मागीर क्रेज परती फेड आवट जाताली. पूण चिकाटीन वायलीन शिकपाक सिरियसली घेवपा खातीर नवे जनरेशनांत कडल्यान तुका होप्स आसा, आशा आसा, भुरगे येता मुखार? भुरग्यांच्या माथ्यार खूब टेन्शन आसा अभ्यासाचो. आनी एक तुमकां सांगता हांव, व्हायलिनाचेर आतां पयलीं भशेन तुमी बाबा जगा, व्हायलिनाचेर वेवसाय म्हणून तुमी जगा अशें सांगपाची म्हाका आतां हिम्मत जायना. पण त्या तोडीचो आनी जिद्दीचो जर कलाकार आसत न्ही, तो देव ताका साथ दिता आनी ताका फुडें व्हरता. पण कंपॅरेटिवली त्या लेवलाक पावपाची भुरग्यांची तशी तयारी आसना. कारण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे 8-8 तास 10-10 तास रियाज करपाचीच कोणाची तयारी आसना. आमी 12-12 तास 13-13 तास रियाज केला. तशें तांकां 1 तास घेवन बस म्हणल्यार 4 तासान 2 तासानूच तेंची हालत खराब जाता. हो एक फरक जालो. पयलीं पिक्चरां खातीर खूब वायलीन वापरताले. आतां ते किबोर्ड आयला आनी पिक्चराचो डिमांड कमी जाला. थंय वायलिनाक आतां स्कोप ना पयलींच्या भशेन. गजल्स कमी जाल्यो. त्या खातीर हांवूय तांकां कोणाक केन्ना सांगना की तुमी हेजेर वेवसाय करा म्हणून. पण भुरगीं शिकपाची म्हाजे कडेन सादारण एकाडेमींत 20 ते 30 असो रेंज आसात भुरग्यांचो. तितून वेगळे वेगळ्या स्टेजीचे आसात. काही सिनियर आसात, लग्न जाल्लीं आसात, रिटायर्ड जाल्लीं आसात, एकदम दुसरीची भुरगीं आसात, नर्सरीची भुरगीं आसात. हो, म्हणजे सगळ्या एज ग्रुपांतले आनी सगळे तरेचे म्हणजे हांव ताका म्हणटा 5 to 85. 5 to 85चे लोक तुजे कडेन वायलीन शिकूंक येता, ही एक सामकी बरी गजाल. तूं भुरग्यांक शिकयता, भुरग्यांक ट्रेन करता आनी तुका स्वरप्रज्ञ ही एक पदवी मेळ्ळ्या, ही एक उपाधी मेळ्ळ्या. असल्यो ज्यो उपाधी आसता त्यो सोंपेपणान मेळना. ह्या उपाधीचें रेलेवन्स कितें? तसो रेलेवन्स असो कांय ना. खास करून लोकांक म्हाजें वायलीन आवडटा. इश्टानो आमचे कडेन वेळ उणो आसा. खरें म्हणल्यार मिलिंदा सारक्या कलाकारा कडेन गजाली मारता तेन्ना वेळ कसो सोंपता हेंच आमकां समजना. कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवपाचो वेळ जाला. मिलिंद बाब, वता वता आमकां कितें तरी बरें आयकय न्ही. वाह वाह वाह, हे खरें सोलफूल म्युझीक. तुवें आमच्या आत्म्याक हात घालो, तुवें आमच्या आत्म्याक जागयलो तुज्या सुरांनी.
सुंदर भैरवीचो पीस तुवें वाजयलो. तुजे जी कंपोजिशन्स आसात आनी तुजें जें वाजोवप आसा तें लोकांच्या काळजाक भिडटा आनी ताकाच लागून घडये तुका ही स्वरप्रज्ञ ही जी लोकांनी जी तुका उपाधी दिल्या ती सारकी सार्थ ठरता. मिलिंद बाब, तूं खूब फावट म्हणटा की तुका एक खंत दिसता की गोंयचे तरणाटे हे वायलीन शिकपा खातीर मुखार येनात आनी तूं सदांच म्हणटा की गोंयच्या तरणाट्यांक तुजें दार सदांच उक्तें आसा. म्हाका आशा आसा ही आमची कार्यावळ पळोवन गोंयचे खुबशे तरणाटे प्रेरणा घेतले आनी वायलीन शिकपा खातीर तुजे कडेन तुज्या एकादेमी मेरेन खात्रेन पावतले. तूं आमचे मदीं आयलो, जरूर. आमच्या आत्म्याक जागोवपी अशें संगीत वाजोवन दाखयलें. देखून गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुका दिनवास. पूण तुमी खंय वचूं नाकात, पळयत रावात. अश्योच आमच्या कार्यावळी जायना अशें कांय ना, फकत गोमंतक टीव्हीचेर.